Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Oglab Jesu, Stuti Jesu, Vandan Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाबा बहिणींनो उडोला सकाळी थोड्याच वेळा आधी आम्ही एक आराधना तयार करनासलो आनी ह्या वेळार हांव म्हणजे वॉट्सअप उक्तें केलें आनी थंयसर एका पवित्र जाग्यार एक साक्ष दिलें आयकूंक सुरू केलें. एक बहीण तिच्या कुटुंबाची साक्ष दिवंक लागली आनी केरळांतल्या एका जाग्यार तें कृपासना मायाचें तें जागो आसा आनी अशें ही साक्ष हांव आयकून आसलो. घरांत तांकां मस्त कश्ट प्रॉब्लेम्स समस्या पिडा इतलें पुरा घरा मस्त टेन्शन आसलें त्या घरांत. आनी ती भयण म्हणाली आमी थंयसर गेले हांव आनी थंयसर मोरयेक आमी थंयसर वडांबडके म्हूण करता तशें वडांबडके केलें आनी इतलें केल्या उपरांत थंयसर 5 आमच्या मुखल्या म्हयन्यांनी म्हज्या जिवितांत म्हज्या घरांत इतली बदलावण जाली. मागण्या मारीपात आमच्या जिवितांत तितलें परिवर्तन जालें. आमच्या घरांतली पिडा आश्रमायक जाली, घरांत समाधान आयलें आनी आतां आमी मस्त संतोश भरीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बाबा भयणीनो जेजू म्हणलो एक वैज आसा आमकां सगळ्यांक हर एकल्याक आत्मीक पिडेक जावं दी, मानसीक पिड्याक जावं दी, कश्टांक जावं दी, कुडीच्या पिड्यांक जावं दी, खंयच्या समस्यांत आमी सांपडल्यार आमी जेजू लागीं जर तर वेता. बाबा भयणी आमच्या पिडेक थंयसर वखात आसा, आमच्या जेजू लागीं सक्कट संगती येता. दुखेस्तल्यान बुजावण आसा, बरवसो आसा, निराश जाल्ल्या बरवसो आसा. हर एकला धैर्य मेळटा, समाधान मेळटा, मोग मेळटा. कोणीच आमकां मोग आमकां सोम दिना जाल्यार जेजू ते आमकां मोग मेळटा, सक्कड आमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बाबीन यस खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. पण ह्या मनशा रूप घेवन ताणें आमचे खातीर मनशांच्या रुपार येवन मनशां कडेन उलोवन मनशांक आपडून मनशांचे कश्ट समजून त्या मनशांची पिडा ताणें गूण केली आनी आजुनूय तो उंड्या रुपार आमचे मदें येता. आमचे मदें आमी ताका आराधन करता, काळजांत आमी सेवता. बाबा भयणीनो कितलीं जाणां आमी ते जेजूतावन आमी तो स्पर्श जोडटा. कितलेशे फावटी आमच्या जिवितांत ताका उलो मारला. हांवेंच एक ह्या जग जावन कितलेशे फावटी थोडे फावटी टेन्शन जातना, थोडी फावटी पिडा येतना, थोडे फावटी प्रॉब्लेम जातना हांवें जेजूक उलो मारचो. सोम्या म्हाका कोण्णी जाल्यार तूं आसाय, हांव कितें तूं कर सोम्या, तुका खुशी आसलें. थोडे फावटी आमकां थोडे फावटी कशें म्हणटा फाटल्या दिसांनी हांव शिकतलें जाल्यार मस्ती म्हणजे सगळे डॉक्टर म्हणालो फादर तुमचे लंग्स क्लियर जाल्यात फादर, कालें तुमकां कोंकणी रावना कशें म्हणून कालें म्हूण कळना म्हणूंक लागलो. आनी हांवें मस्त आमी मस्त निराश जालें सगळें. राती एक दीस म्हाका राती न्हिदच पडली ना आनी त्या वेळार जेजू कडेन मागलें सोम्या तुजी चुकशी हांव तुज्या हातान सोडटां सगळें. डॉक्टर म्हणटा लंग्स क्लियर जाल्यात, कोंकणी रावना, कितें कोण कालें करचें म्हाका गोत्तू ना, तुमचो कास हांव सोडटा म्हळें. दुसऱ्या दिसा तो डॉक्टर येयलो आनी म्हणालो फादर आज तुमकां ब्रोंकोस्कोपी करया म्हणालो. ब्रोंकोस्कोपी करया म्हणालो. हांवें सुरिल्लें भियेलो मागीर जायत म्हळें हांवें आनी ताणें ब्रोंकोस्कोपी केली आनी ह्या वेळार रिजन कळ्ळें भितर फादर फंगल इन्फेक्शन जालां, त्या देखून तुमची कोंकणी रावना. ब्रोंकोस्कोपी केल्ल्यान कळ्ळें ना, नांद्रा कळटें ना तें म्हणजे कोंकणी आनी की मुंदरून बेती आनी की वेस्टर्न ड्रग्स घालतो, एंटीबायोटिक्स घालता आसलो.
भाऊ भयणीनो पळया देव थोडे फुटी आमचे मागिल्ले आयकता आमी थोडे फुटी आमचे खस सांगतना देवाक समता डॉक्टराच्या मोतीन कितें कितें हें घालें दुसरे त्या दिसता म्हजी भलायकी बरी जावंक उरतली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाऊ भयणीनो आज म्हाका आनी तुका खूब वेळ आज आमी हांगासर आसा सकाळीं भोवशा आमकां एक लाख एक तरेचे कश्ट आसूं बरो अनुभव आसूं बरो आमकां टेन्शनार आसूं बरो मस्त जाना आमकां आमचे प्रॉब्लेम्स आसात भाऊ भयणीनो जेजू लागीं येवया आमी आज जेजू हांगासर आतां उंड्या रोपार आमचे संगत आसतलो भाऊ भयणीनो सक्कळ आमचे कश्ट ताजे मुखार दवरया आज नहीं तर फाल्यां फाल्यां नहीं तर परवां परवां नहीं तर ताजे परवां एक दीस म्हजें मागणें जेजू खंडीत आयकता ताका सक्कळ सांगती समजतात कोणेय आमी निराश जावचें नाका हांवें मागलें आज मेळ्ळें ना फाल्यां मेळ्ळें ना केदाळा दिवचें म्हण जेजू गोत्त आसा पूण आमचें जिवीत ताका आमी समर्प्या ताचे लागीं भक्तीन भावार्थान मागया आनी आज विशेष रितीच्या आराधना वेळार कोणें तुमचे कडेन मागोवंक सांगलां सगळ्यांची मागणी जेजू लागीं हाडा आमी आमचे खातीर मात मागचें न्ही मस्त जाणांक आमच्या मागण्याची गरज जाता कितलीं जाणां फोन करतात म्हाका आज ओडवलो तो 7 इंटेंशन आयले ओडो सकाळीं आज 7 इंटेंशन आयले म्हाका मागोवंक सकाळीं भाऊ भयणीनो आमी सगळे कितलीं जाणां आसा मागण्याची गरज जाता मस्त जाणांक आज त्या देखून आमी सगळे मागया बरें करना आनी जेजूच्या पांयां ताणें आमच्या भावा भयणीचे कश्ट आमी ताच्या समर्प्या दिमेर आमी पडया जेजू आतां उंड्या रोपार हांगासर येतलो आमी ताका आराधन करया आनी गावया गीत आमची दिसता म्हज्या आपया ताका म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या खातीर ह्या उंड्या रोपार रावलाय जेजू हांव जाणा म्हजे कश्ट समजोवच्या खातीर आयच्या दिसा जेजू हांव कसो आसा म्हज्या जिवितांत म्हज्या मोतीन कितें आसा म्हज्या काळजांत कितें आसा म्हज्या जिवितांत कितें हांव भोगतां सोम्या सगळें तुका कळटा सोम्या त्या देखून ह्या उंड्या रोपार हांगासर जेजू म्हज्या मुखार आदार आसाय म्हजो मोग करताय जेजू तूं म्हजो मोग करताय हांवें कितलीं पातकां केलीं जाल्यार जेजू म्हजो तूं मोग करताय म्हाका पटलून धरताय म्हजीं दुकां पुसताय म्हाका धैर्य दिताय समाधान दिताय जेजू ह्या मोगान ते उंड्या रोपार आदार आसाय जेजू वय जेजू हांवें त्याच खातीर आयलां जेजू
म्हाका तुजो मोग जाय जेजू, म्हाका तुजो मोग जाय. संवसारी जिविताचे कश्ट, संवसारी जिविताची वजनां, संवसारी जिविताची टेन्शनां, मनशा मदीं जियेतना मेळची बेजाराई, मोगची पिडा शिडा, वारें वदळां हाचे मदें तकलां झिजोवन तकोन गेलां. पुरा सण जाल्या म्हाका अस्कस जालां सोम्या. आज जेजू म्हाका तुजो मोग जाय. हांवें तुजो मोग करता जेजू, हांवें तुजो मोग करता जेजू. ह्या खातीर हांव सकाळीं जेजू ह्या वखदां तुजे चर्चीन हांव आयलां. सोम्यान जेजू म्हज्या जिवितांत केल्लें सगळें बरेंपण जेजू आज तुजे मुखार दवरता. हांव तुका आराधन करता जेजू, हांव तुका आराधन करता. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता दुनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता दुनिया. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या आज आपाचो सुमी तूं आमचो मोगाळ देव. इस्रायल परजेच्या जिवितांत तुवें केल्ली आज पांच सोम्या लेख मीत नातली. इजिप्तांतल्यान त्या बसयल्ल्या गांवाक वेच्या वाटेर तांबड्या दर्यांतल्यान त्या इस्रायल परजेक तुवें चलयलें सोम्या. मान्नाचें काण दिवन तांचें पोट भरलें. खडपांतलें उदक दिवन तांकां सोम्या तुवें पोसलें. अजापाचो देव तूं. फरावर रायाक सोम्या कर्गान दंड तुवें तुजी संवसारी जिविती हंकाराची सकत तुवें सोम्या नाश केली. अजापाचो देव तूं. येद्या व्हडल्या गोलियाताक एका गोपीन एका ल्हानशा पात्रान दाविदा मारे तुवें जिवेशी मारलें. अजापाचो देव तूं. दानियल प्रवादीक सोम्या तुवें दैवीक जाणवाय दिली. शाद्राक मेशक आनी आबेदनेगो तांकां उज्यांतलें तुवें बाचाव केलें. जळच्या उज्यांत कितेंच तांकां घडलें ना. संवसारांत मनीस जावन आयिल्ल्या जेजू तुवें कितल्या पिडेस्तांक गूण केलें, कितल्या तोंड्यांक सलाशें केलें, खोडकारां नितळ केलें. सोम्या गेल्ले कडेन तुजी सावळी पडून लोक गूण जातालो. मार्गाच्या देखीन बसून येतलो लोक तुजे तावन आपणो गुड्डतलो आनी तुजे तावन बोरो जातलो. बेस्ताच्या तळ्या कडेन तूं पावलोय सोम्या आनी त्या पिडेस्ताक 30 आनी 8 वर्सांची पिडा गूण केली. सोम्या हे सकट नियाळटना जेजू म्हज्या जिवितांत जाल्ली अजापां,
म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांव जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या घडयेंत हांव आज म्हणून तर जेजू हर एक मेट हांव चलतना म्हज्या भुरग्यापणार तावन म्हज्या तरणाटपणार म्हज्या त्या बेसाच्या जिवनांत कुटुंबाच्या जिवनांत चोम्या आज म्हणसर मेटा मेटा तुजी सगत हांव भोगून आसा काळोखांत हांव पडतना तूं म्हाका उखलताय आनी उजवाडा काडताय पिड्यांत हांव पडतना तूं म्हाका आपडताय आनी गूण करताय निराश हांव जातना म्हाका उखलताय आनी बुजयताय हांव एकसुरो जातना म्हज्या सांगता येताय आनी सांगातपण दिताय हांव आसतना तुजे सांगता म्हणले धैर्याची उतरां दिताय कोणूय तुका सांडल्यार हांव तुका सांडिसो ना म्हणलें सोम्या ह्या उतरांनी म्हाका तुवें सांगतपण दिलां हांवें जेजू आनी त्या सांगतपणान जेजू हांव धैर्यान जिवन आसा जेजू ह्या खातीर जेजू तुका महिमा दिता तुजी स्तुती करता तुका आराधन करता तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुझो सोबे मन मानून घेता तुझी स्तुती करता तुका महिमा दिता मुझो सोबे मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Radhan Deva, Flap to command to Karadan to Hallelujah, Vajapakar Deva, Sartakti one of the Mokacha Deva, Radhan to command to Puglap to Stuti to command to Jesus, Jesus, yes, Aradhan, yes, Aradhan, Jesus, Jesus, we praise you, Jesus, we adore you, Jesus, Lord Jesus, you are our King and Master, Lord, we adore you, Jesus, 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 praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Mushamba benino. Gesù lokaच्या मध्ये लोकांच्या जम्या सोलो नासलो कोडकार आयलो आनी म्हणा लागलो जेजू लागीं सोम्या सोम्या तुवें कशें वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूं जाता तुवें कशें वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूं जाता तुवें कशें वेल्यार कितें म्हणलो जेजू ताका हांव कशें व्हरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हे कोडकार जेजू एक कुरडो मनीस जेजूला गेलो आनी म्हणालो सोम्या म्हज्या दोळ्यान दिश्ट दी. जेजू म्हणालो हे करूं म्हाका साथ दे म्हणून तूं पात येताय गे. हें करूंक तुका म्हाका साथ दे म्हणून तूं पात येताय गे, म्हाका सत मानताय गे. तो म्हणालो सोम्या हांव सत मानता, सोम्या हांव सत मानता. आनी जेजून ताका दिश्ट दिली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणी आमी कितलेशे फावटी जेजू म्हाका दिंब्यार पडोन मागता, उंड्यार परस जेजू कडेन आमी मागता दिंब्यार पडोन. ह्या वेळार जेजू म्हाका दितलो म्हणलो बरवसो आतां की म्हाका पातयेनी आसा की मस्तपणे. हे सवाल आज आमकां विचारचे, हे सवाल आमकां विचारचे आमी. जेजू आमकां विचारता हे म्हाका तूं मागताय तें भयणी या भावा तुका हांवें तें दिवंक साद म्हूण तूं पातयेताय गे, तुका पातयेनी आसा गी. म्हज्या पांयां तडेन तूं मागताय, दिंबी घाल मागताय, तेर्स म्हणून मागताय, जायते उले तूं म्हाका दिताय आनी उपास कर मागताय थोडी पोटी. पूण हांवें तुका तें करूंक साथ दे म्हणून तूं पातयेताय गी. बाबा भयणीनो पातयेनी गरजेची. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोम्या तुवें कशे वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूं जाता. खोडकारां घट्ट ताका पातयेनी आसली, सोम्यान कशे वेल्यार ताका कंचनच असाध्य न्हय. सोम्यान कशे वेल्यार कंचनच असाध्य न्हय. 15 वर्सां रक्तास्त्रावान पिडेन कश्टांची स्त्री लोकांच्या जम्या मदें घुसोवन जेजू कडेन उलोवंक ना, कांय म्हणूंक ना. तिचे तितल्याक तिणें म्हणलें फकत हांव ताजें आंग वस्तूर आपणीन जाल्यार हांव बरी जातलें. फकत हांव ताजें आंग वस्तूर आपणीन जाल्यार हांव बरी जातलें. बाबा भयणी इतलो भावार्थ म्हजे लागीं आसलो जाल्यार फकत हांव आयच्या आराधनाक हांव वेतली आनी थंयसर आसच्या त्या उंड्यार रुपारच्या जेजू कडेन हांव फकत हांव ताजे लागीं मागतलें आनी खंडीत जावन म्हाका तो बरो करतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाऊ भयणीनो भावार्थ घट करया, आमी देवाकार गा दिवया. असलें आमकां धैर्य दिल्लो जेजू आसा. बाबा भयणी आमकां धैर्य दिवचो जेजू आसा, गूण करचो जेजू आसा, आपडचो जेजू आसा. निराशपण ताचे दिना. कितलोसो लोक पळया जेजू लागीं गेलो बरें जालें आनी आमी वता मार्गार समेत सावळी पडोन बरें जातालें. हे जेजू वरवीं जातालें पळया. येद्या व्हडल्या लोकांच्या जम्यांत थंयसर जेजू कैद केला, सोरा बरी ताका कैद केला आनी बांदूला. ह्या वेळार पेद्रो माल कसो कान कातरता आनी ह्या कश्टांच्या वेळार थंयसर जेजू एक कैदी अपराधी सोरा बरें ताका बांदून व्हेला आनी त्या सोरा पर्यंतल्या परिस्थितींत माल्क थंयसर दुखेन वळवळटाना ताचे कानांतले रगत वळटा आसतना जेजू येता, तसो कान ताच्या जाग्यार बसयता आनी ताका गूण करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. शतवती एकलो थंयसर जेजूच्या कुर्सा म्हणी उबो आसलो. सोम्याचें आमलीक रगत त्या गायांत तावन तें उसळ्ळें ताच्या कुशींतलें आनी त्या कुशींतल्या रगतान ताची पिडा गूण जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो आमचे सांगात आसो जेजू, तोच जेजू आमकां दुसरो न्हय. तोच जेजू 2000 वर्सां इतलें 25 वर्सां इतलें घडलें आज तेंच घडटा. भावार्थ खंयसर आसा, पातयेणी खंयसर आसा. खंयसर हांव जेजूचेर पातयेतां, खंयसर जेजूक हांव मानून घेता, खंयसर जेजूक हांव स्विकार करता, खंयसर जेजू म्हाकाच समर्पण दिता,
खंयसर जेजू म्हज्या काळजान ताका हांव जागो दिता म्हजी कूड आनी रगत सगळें ताका समर्पिता खंयसर म्हज्या सोम्याचें आमले रगत म्हज्या कुडीच्या शिरांनी म्हज्या जिवाच्या कणा कणांनी त्या आमले सोम्याचें आमले रगत वाळटा सोम्याचो स्पिरीट म्हजें थंय वाळटा गे हर एक पिडाय गुण जाता हर एक बेजाऱ्या पयस सरता हर एक जिणयेचे समस्या पर्याय जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर मी एक घडी बोल जेजूच्या नांवाक उलो मारया जेजूच्या नांवान थंयसर सक्कड अजापां घडटात जेजूच्या नांवान वायट संगती पयस सरतात जेजूच्या नांवान सगळें बरें जाता सोम्याच्या रक्तान आमी नितळ जाता ताच्या हर एका सक्तेन आमी बरें जाता आमचें जिवीत बरें जाता आमचें कुटुंब बरें जाता आमचें काम सक्कड बरें जाता आमचें बिजनेस इम्प्रूव जाता आमी खंयसर हातीन घाल्लें काम पंथा पळोवता आमी घरलें घराचें काम तें पंथा पळोवता आमचीं भुरगीं घरा बरें हातान शिकतलीं परगांवतांतल्या आमच्या भुरग्यांक काम मेळटलें जेजूच्या नांवान आमच्या खंयसर आमच्या जाग्याक खंयसर वायट सक्तीचे प्रभाव पडल्यात गे ते प्रभाव सगळे पयस वतले खंयचे सैतानाच्यो सक्ती बाधा करतात ते सगळे नाश जातलें बाबा भयणीनो जेजूचें नांव त्या सोम्याचें एक नांव उलो मारल्यार पुरो त्या सोम्याच्या आमलेक रक्त असो एक थेंबो आमचेर पडल्यार पुरो आमकां सुटका मेळटली प्रेज द लॉर्ड आमी सक्कड जेजूच्या आतां त्या आमलेक रक्ताक आनी सोम्याच्या नांवाक उलो मारया जेजूच्या नांवान जेजूचें नांव सैतांकां तें लागता हालेलुया जेजूच्या नांवान सैतान तें गावता जेजूच्या नांवान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडावंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या नांवान सैतानचें जावन आसा जेजूच्या नांवान सैतांकां तें लागता हालेलुया जेजूच्या नांवान सैतान पळोवन धांवता जेजूच्या नांवान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडावंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या नांवान सैतानचें जावन आसा जेजूच्या रक्तान सैतांकां तें लागता हालेलुया जेजूच्या रक्तान सैतान पळोवन धांवता जेजूच्या रक्तान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडावंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान सैतानचें जावन आसा जेजूच्या रक्तान सैतानचें तें लागता हालेलुया जेजूच्या रक्तान सैतान पळोवन धांवता जेजूच्या रक्तान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडावंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान सैतानचें जावन आसा सैतानचें जावन आसा सैतानचें
हालेलुया 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 तुका समयांचे लोगला तुका समयांचे तुका समयांचे दारा तुका समयांचे छे तुका समयांचे हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इकडे बोर आम्ही उभे राहूया भाविनो देवाचे उतर आतां आमी आयकूंक येता जेजूची खरी सकत आमी भोगूंक वेता जेजूचे उतार जिवाळ उतार जीव वचले हे उतार शक्तिवंत एका उतरान जेजूच्या अजापां घडली एकच एक उतार बायसर त्या मनशांत देवसा तक्षण भायर गेलो तूं बरो आसा तक्षण तो पिडेस्त बरो जालो उठ आनी चल आरेगार उठलो आनी चल्लो एकच उतार ते गुजवांचो वांजेलो म्हणटा शब्द मास जालो आनी आमचे मदें जियेलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 शब्द बाबा पयलीनो उंड्यार पारांग थर आसा तुवें आमी तोंडान उसारतो तो शब्द हांवें कानान आयकसो तो शब्द ह्या पुस्तकांत आसा तो वो शब्द उंड्या आरोपारांत म्हज्या आनी तुजे मुखार जिवंत उंड्या आरोपार आसा जिवंत पळोवंक उंडो परस विलक्षण भितरलें अजाप आमी जाणो एक स्त्री थंयसर मागणें करतना यस उंड्या आरोपार जेजूचें रूप थंयसर करता युरोपाच्या ल्हानशान म्हणले कडेन आमी जाणो ते अजाप युकरिस्टीक मिरेकल घडलो थंयसर तो याजक मिसोचें बलिदान भेटयता आसतना ताच्या हातांत धरलो उंडो मांसावन बदलता ताच्या हातांतली काल्स रगा जावन बदलता भाव भयणीनो वो जीव उंडो खरोच सोमी खंयच उणें ना हांगा त्या दीस कलवरीच्या दोंगरार कुर्सार काडलेलो वस्तू जेजू गलिलेच्या रस्त्यांनी चलतना दैत्या पिडेस्तांक गुण केल्लो वस्तू जेजू सिमोनच्या दोणीर बसून उतार परगटोवन उपरांत पेद्रू तुजी झाडां देवय म्हणून पेद्रूक सांगलो वस्तू जेजू रात रात मासली थंय पडली सगळी रात काली पडली झाडां दोणी भरल्यो यस जेजू वरवीं तस्सो जेजू हा तुज्या आनी म्हज्या जिवितान तोच म्हणजे जो म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत जिवंत सोमी आनी त्या सोम्या सांगात आसा तो आमचे लागीं उलयता एकडे बोर आमी हें उतार आयकूंक पवित्र आत्म्याची सकत मागया भाव भयणीनो उतार सोम्याचें आयकोव्या हें उतार आमच्या काळजांत रोंबाचें आज ह्या काळजांत सोम्याच्या उतरान आमचें जिवीत निताळ जायचें आमच्या जिवितांत कितलेशे प्रॉब्लेम आसात कितलेशा जाणांक आमकां हें उतार आयकोंक कश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार आमच्या काळजांत कितलो राग आसा कितलो मोसार आसा कितलें हाग्यां आसा कितली जिद्द आसा कितलीं कोटी चिंतनां आसात कितल्यो कोट्यो आशा कितले जायते समाज थंय भरल्यात वायट आनी कोट्यो संगती थंय भरून दवरल्यात वर्सांगांतल्यान हागेन थंयसर भरून दवरलां आनी कशें त्या सोम्याचें उतार थंयसर आयकोवचें कितले जाणांनी आमी जिवितांत काळोख भरून दवरला मोतयेंत काळजांत काळोख आसा ह्या काळोखान देवाचें उतर उजवाड तें खंयसर तें साद पवित्र आत्म्याची सकत मागया भाव भयणीनो नितळ जायचे परमुतीच्या पेस्ताक आमी सगळ्यांनी आमची इगत नितळ केली घरां नितळ केली आमचे वस्तू नितळ सगळें सुबीज जायचे नवें नवें चेवलें आपर बायन काळजां नितळ करया मनां नितळ करया शब्द आमचे मदें मास जावन दी शब्द जिवीत दिवन दी आमकां ह्या घडये त्या शब्दा वरवीं आज आमी बरीं जायची त्या शब्दा वरवीं आमची पिडा गुण जायचे त्या शब्दा वरवीं आज बाबा भयणी हांगासर या पूण शेतांतून पाटी येतना सोम्याच्या सक्त्यान आमी बरोवन वचचें दूख आनी आयन आयल्या जावं पुरो आमचें दूख संतोशान बदलचें पाटी येतना आमी मस्त टेन्शनान येयल्या जावं पुरो पाटी येतना आमचें टेन्शन बदलो मोती उल्हास आमी व्हरून वचचें ह्या कुडीन कितलीशी दूख येयल्या जावं पुरो ती सगळी दूख आज मायाक जायचे आमची थंय भलायकी जायचे भाव भयणीनो जेजू मात्र तें दिवंक शकता पवित्र आत्म्या कडेन मागया
पवित्र आत्म्या आमची काळजां नितळ कर, शुद्ध कर आमकां मागया ह्या घडये. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर. बापा धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर. बापा धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर. आत्म्या ये म्हज्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये आवाशेता, आत्म्या ये हांव राखून आसा. देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचेर. जेजू देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो आमचेर. जेजू देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो सकत तुझी वाढोवन दी जेजू. तुझो पवित्र आत्म्याची तुझो आत्मो देवून दी समयाकडे. देवय तुजो हर एकल्याच्या रंगस्थरांतल्याचेर समया तुझी सकत वाढोवन दी, कुडी शिरणी वाढोवन दी जेजू. आमच्या मोतीन तुझी सकत वाढोवन दी. पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा आमच्या सत्यान सकट वाईट कान उडे, शुद्ध नितळ क्लेन्सर. Oh Spirit of God, oh Holy Spirit, strengthen us, make us holy, purify to your fire, Lord, to your fire, cleanse, Holy Spirit. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या आमचेर. हालेलुया, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Holy Spirit, verify us, Lord, your mighty power, let your mighty power come in Jesus, come in Jesus, hallelujah. सर्विस por तुमचे सवय असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. सांज जावन दीस पुरतस समेस्त पिडेस्तांक आनी देवसार लागल्ल्यांक लोकांक जेजू सरशी हाडली. सगळें शहरस घराच्या दारवट्या लागीं जमो जाल्लें. तराबळ पिड्यान कश्ट जाल्यांक जेजून गूण केली. सबार देवसार धांवडायले, पूण तो कोण म्हूण देवसार जाणा आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. देवाचें उतर हें बसया. बाबीने नकलां सुनी आळ करया. देवाका साथ जमचें कसलेंच ना.
भावार्थ मनशाक बरो करता. भावार्थ मनशाक बरो करता. त्या देखून आमी पळयता जेजू हांगा तर देवाचें उतर सांगता, सांजावन दीस बुडतस चुमेस्त पिडेस्तांक देवसार लागला लोकांक जेजू चडशें आडलें. सगळो दीस जेजूच्या पाटलाव करते गेले, जेजूचें उतार आयकलें. सांजेचो वेळ आयलो, लोक आनीक जेजूची पाट सोडिना, जेजूची पाट सोडिना. खंय सर्गी कितल्या पयस जावन खंय खंय जावन आतांच्या काळा बरी आमचे बरी वेहिकलां नातलीं त्या काळार, आतांची बरी व्हडलीं व्हडलीं कारां नातलीं. खंय सोलोन खंय तरी उकोलन खंयच्या रितीन कश्टांनी पिडेस्तांक जेजू तरचें हाडटले आनी ताच्या पांयां तेडी दवरतले. आमी जाण हांव त्या आरेघराक हाडली रीत. त्या आरेघराक जेजू तरशीन हाडलो. जेजू त्या घरांत शिकून दिवन आसलो, पाक्याचे नळे काडले आनी थंयसर सकला देंवयलो, जेजूच्या पांयां तडी दवरलो. बाबा भयणी, हें आयकताना आमकां कितें भोगता, हें आयकताना आमकां कितें भोगता. त्या लोकाचो भावार्थ, भावार्थ नासतना खंडी साध्य ना. पातयेनी जेजू म्हाका बरो करतलो म्हणून ती पातयेनी त्या देखून त्या पिडेस्त पळया खंय खंय तावन तांकां उखोवन आनी जेजूच्या पांयां तडी दवरतले. मस्त बटी रेतीनाक आमी गेले, हांव मस्त बटी रेतीनाक आमी येता. हांव थंयसर आमी मस्त बटी पळोवचें आसता कितलेशे पिडेस्त बरे जातात. थोडे बटी आमी म्हणजे आसा ताणें थंय रेती रचली, ताणें गूण केलें. भाव भयणीनो, गूण करचें ताणें आनी न्ही, गूण करचें कोणें? गूण करचें कोणें? जेजून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कोणी जावन दी, ते प्रेतीर दिवचे याजक जावन दी, ब्रदर जावन दी, या कोणी जावन दी, बाबा भयणीनो, देवाचें उतर मात्र ते परगडतात. गूण करचें तांणी न्हय. बघा रे जेजूनो, भावार्थ आसल्यांक काळजान म्हज्या केदाळा भावार्थ आसा. म्हजो जेजू म्हाका गूण करता, म्हजो जेजू म्हाका बरें करता, त्या जेजूचेर हांव पत्येनी दवरता. ट्रस्ट म्हणटा हांव मी. खंडीत जावनी तूं जेजू म्हाका बरें करतलो, ताजे सरशीन गेल्यार म्हाका खंडीत जावनी, सोलवणी ना. हांव कालीपाटी येवचो ना म्हळ्यार धैर्यान कोण येता तो बरो जाता. कोणूय मनशान करचें न्हय, तें जेजून करचें. सोम्याची सकत एका ल्हानशा भुरग्याक बाबा भयणीनो भावार्थ आसा जाल्यार थंय बरो जाता. ल्हानशा भुरग्यां तीं अजापां काडटा, व्हडां तीं अजापां काडटा. देखून देवाचें उतर आसा तेंचें सांगता, सांज जावन दीस बुडतस पिडेस्तांक देवसार लागल्या लोकांक जेजू तरशीं हाडलीं. बाबा भयणी, आमचे लागीं आसा मस्त जेजू लागीं व्हरोंक. कितलींशीं जाणां आमी वावयता, पिडा शिडा वावयता, टेन्शन वावयता, घरांतले कश्ट आमी वावयता. आमकां स्तुदनाक आमकां समाधान ना. थोडे रीण वावयता, थोड्यांचे बिजनेसाचे लॉस वावयता आमी, थोड्यांचे एकसूरपण वावयता. थोडी आमी कोणेक एक गाळी सवय शिराप आमी वयता, मोतीचे बेजार वयता. कोणेक आमचेर घाल्ले आमी आरोपांचे बरे वयता, आमचेर मांडले सूख अपराध वयता आमी. हे वावून आसा आमी. आनी आमकां कितें जालां म्हळ्यार आमकां मस्तपटी जेजूचेर भावार्थ ना. आमी कितें करता म्हळ्यार ते वावूनच रावता माथ्यार दवरून. आनी आमी माथ्यार दवरून ते जेजू कडेन व्हरच्या बदलाक आमी कितें चिंता, हें म्हज्या माथ्यार येताना हांव चिंता म्हज्या काळजांत, कोणें म्हाका अशें घालां ताका हांव बूस शिकयता, हांव ताका बूस शिकयता, हांव ताका अशें करता, हांव ताका तशें करता. कोण कश्ट जाता त्या बऱ्यापण तूं ताडसताय, ताका कांय जायना. तूं त्या बऱ्यापण ताडसताय, तूं टेन्शन करताय, तुज्या काळजाचे गाय व्हड करीत रावताय, तुजे मोतीन आनीक चड आनी चड भरताय, तुजी मोत आनीक विकाळ करताय.
आनी तूं कश्ट जाताय तुज्या कश्टां परिहार मेळना तुजी पिडा आनी सड जाता तुजी बीपी आनी सडटा तुजी कुडीची अस्कत काय सडटा तुज्या कुडीच्यो शिरो अस्कत जातात त्या कुडीक वजना सड जाल्यान कश्टाची वजना पिडेची वजना टेन्शनाची वजना ह्या संवसारी जिवीत समाजाची वजना वाऱ्या वादळाची जी वजना बाबा भयणी आमचे लागीं आमी भोंवयता पूण आमकां देवाचे उतार कितें सांगता तांणी सकट लोकांक कोणा तरशी हाडली कोणा तरशी हाडली कोणा तरशी हाडली म्हटल्यार सांगा कोणा तरशी हाडली जेजू तरशी हाडली आमी कित्याक वोवचे आमची वजना आळू करसो जेजू आसता म्हणसर आमी कित्याक वजना वोवयचे महादेवाच्या वांजेलांत 11व्या कितें सांगता जेजू कश्ट तेल्यानो आनी वजान वोवयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो तुमचें वजान घेवन म्हजे सरशी येया म्हजे सरशी येया रात आनी दीस उंड्या रुपार जेजू आमकां इगर्जेंत राखता आमची वजनां स्विकार करूंक घंटे घटल्यान तूं बेश्टें तर रुमांत गी आनी खंय कोण तुज्या इश्टांक बसताय आनी कश्ट सांगताय हिरार कणकाण घेताय पूण तुका उडासना की जेजू थंयसर तुका राखता तुजे कश्टांची वजनां सगळीं आपणाचेर काण घेवन तो राखता देखून ताणें तुजे खातीर ताणें द्रश्टांत जावन कुरीस वोवयल्लो कोणाकच तांक वोवंक तांकां नासलो म्हाका आनी तुका वोवंक तांकां नासलो कुरीस ताणें वोवून ताणें आपल्या रगात बरयलें आनी तो कुरीस पवित्र केलो ताच्या रक्तान आमलेक रक्तान आमची ताणें कुर्साची वाटी पवित्र केली त्या वाट्यार समकल्ल्या अर्यकलान पवित्र जावच्या खातीर आनी तशें म्हज्या आनी तुजी जिविताची वाट ताणें पवित्र जावच्या खातीर आमी कश्टांतले मुक्त जावच्या खातीर आमच्या काळजाचे गाय गूण जावच्या खातीर कुडीची पिडा गूण जावच्या खातीर आमच्या मोतीन ते वायट आमी पयस करच्या खातीर आमकां सुटका मेळच्या खातीर बाबा भयणीनो म्हज्या जिविताची वाट ताच्या अमलीक रक्त नितळ करीस गेला जेजू नितळ करीस वेता हर एक दीस आनी ताची जेजूची वाट म्हज्या घराच्या बागलांतल्यान येता म्हज्या घरा इथे येता म्हज्या घरा जेजू येता ह्या म्हयन्यान बागी भाव भयणीनो बागी वी आर ब्लेस्ड पीपल कोणाक आसा हें बाग आनी आमी मस्त जाणा हें नेडां आनी आमी जेजू बेश्टें तरी आमचे कश्ट वावयता रात आनी दीस तुज्या आनी म्हज्या वजान वावूंचे खातीर हाळू करचे खातीर आमी आमचे कश्ट आपणाचेर घेवचे खातीर मोगान राखून आसता जेजूक आमी विसरून आमी अनावश्यक रितीन आमी आमच्या माथ्यार कश्ट वोवयता जेजू लागीं या बाबा भयणीनो जेजू लागीं वचोंक शिकया जेजू लागीं आमी वचोंक शिकचे मस्त बटी म्हाका थोडे फावटी ह्या जागी जिवितांत थोडे अशे प्रॉब्लेम थोडे पिरगजेंत प्रॉब्लेम आसतना एक दीस हांव एका पिरगजेंत आसलो एका मनशान मस्त म्हाका दुखयलें मस्त टेन्शन जालें म्हाकाय बेजार जालें कालंगरचें म्हाका कळोना तक्षण म्हाका उडास येयलो तें एडोरेशन चापल आसलें दनपारां 2:30 वरांचो वेळ शीदा गेलो एडोरेशन चापला गेलो दिंबयेर पडलो कुणी नातल्ले रडलो हांव पाद्राक रडलो म्हणून कोणी पळयल्यार थोडी म्हाका लाव देवा पाद कित्याक पाद वयसना पूण हांव कोणी नातलें दनपाराच्या वेळार रडलो हांव गळगळ्यान रडलो मस्त कित्याक म्हळ्यार तितली बेजार आयिल्ली म्हाका हांवें करिनातल्या सुखी त्या मनशान म्हाका उलयल्लें सुमार रडलो बरें करून बसलो मागलें भाव भयणीनो म्हजी मोत शांत जाली भायर येताना रडोवन गेलो इतलें झाडाय व्हरून गेलो त्या आराधनेच्या कोपेलांतल्यान भायर येताना इतलो शांत आनी म्हज्या मोत इतली हाळू जाली की
सगळी म्हजी बेजारे पयस केली. हांवें जेजू करकां दिली. सोम्या बेश्टें तर हांव जर तर त्या आराधनेच्या कोपेलाक वचनातलो जाल्यार सगळी रात म्हाका त्या दीस न्हीद पडटी ना. सगळी रात हांव कश्ट न्हीद पडनासतना म्हजी पिडा बोश आनी की पिडा चडटा ती म्हाका. जेजू तुवें म्हाका हाडलें म्हळ्यार अर्गां दिली. दुसरे दिसा सकाळीं 8:30 वरांचेर आनी एक जप राखून आसलें. तो मनीस म्हाका उलयल्लो 8:30 वरां रिगेच्या बागलार असो पावलो. म्हणालो फादर काल हांव तुमकां उलयल्लो मस्त म्हजी सूख जाली म्हणा लागलो. सूख मागली ताणें. हांवें ताचेर कांय राग दवरूंक ना. जाल्लें जाल्यार उडणी कितें जाल्यार सोडू बऱ्यान रावया म्हणलें. आमी देव जेजूक भेटोवया म्हणलें. ताका आराधनाच्या कोपेलाक आपोवन आयलें. दोगी आमी गेले आराधनाच्या कोपेलाक. दोगांयनी वचून मागलें जेजू कडेन सोम्या जाल्लें जालां आमचें मोत आळू कर आनी आमी मोगान रावची बरी कर. भाव भयणीनो त्या दिसावन तो मनीस आज हांव त्या पिरगेचेर ना पूण आज पर्यंत तो मनीस म्हज्या लागीं इतल्या मोगान आसा. आज पर्यंत खंयच्याय वेळार म्हाका फोन करता मस्त बरी त्या जेजून करचें पळया. कश्ट भाव भयण आमी मस्त वयता. सोम्या लागीं वचूंक शिकया भाव भयणीनो. जेजू लागीं या. आमचे कश्ट येतना जेजू लागीं या. आमच्या जिवितांत समाज येतना जेजू लागीं या. आमकां थोडी पिडी कश्ट व्हांवूंक तांकां जाल्यार जेजू लागीं या. पिडा सोसूंक तांकां जेजू लागीं आमी या. ते जेजू कडेन आमी सांगया. सोम्या आमकां बोवाळ आनी धैर्य दिता. तेची उतरां आमी आयकोवया. सक्कडे आमी एक कडेन बरो दोळे धांपया. त्या सोम्या कडेन या आमी. तेजी उतरां आयकोवया. भियेनाका बाळा हांव आसां तुजे सांगाता. तुज्या कश्टांत हांव आसां. धैर्य दिता. तुजे कश्ट हांव तुजेर काण घेता. गीत आमी गायता आसतना सगळे आमी जेजूक आमचे कश्ट सामारप्या भाव भयणीनो. कितलोसो तेंप तो तुज्या जिवितांत मस्त मोतीन दवरना साय जाल्यार आज तें जेजूक भेटय आनी वय नाका. येदोळ तुवें कश्ट जाल्लें पुरो आनी कश्ट नाका भाव भयणी. तुजे कश्ट जेजू भेटय ह्या घडये. ताच्या हातान दी. तो सगळें पळयता. समाधानान वच आज. ह्या घरांत आज ह्या नव्यान तो पाटी येतना समाधान वचचें तुवें. फाल्यांचे दिसा नाका तुका आनी टेन्शन. मोतीची दोक येदोळ बगली मस्त तो भाव भयणी पुरो. आज जेजूक समर्पण दी. जेजू आसा तुका. ताचे आमलेक रगत आसा तुका नितळ करूंक. ताची सकत आसा तुजी देव म्हणून ताका बरें करूंक. सोम्याक भेटोवन दी. सक्कडे आमी भेटोवया जेजूक. गीत आमी गायतना कोणाक तुमकां दिमी घाली येत बसचें जाल्यार बसयेत जेजू कडेन. तुमचें मोत खंयच तरी वरें नाका. जेजू आनी तो दुसरें कोणी ना. जेजू आनी तो. जेजू कडेन उलय. हेंकां दार म्हणून जेजू कडेन उलय. सांग तुजे कश्ट पिडा आसता जेजू भेटय. काळजान तो ताका भेटय. नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या तळांतळा. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. मुखार तूं दवरून म्हजो दिता तुका म्हजो सांगा. मुखार तुमचो दवरून म्हजो दिता तुका म्हजो सांगा. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांयांतळा. भिये नाका बा. हांव आसां तुजे सांगता. तुजो हात हांवें धरला. तुजो हात हांव सोडिना भाव भयणी सोडिना. कितले कश्ट येवं दी हांव तुका सांबाळटा. हांव तुका उखान व्हरता. म्हजेर पातये तुका बेन दिसतना कण भोगतना एक सुरें तूं न्ही हांव आसां तुजे सांगता. हांव सांबाळा. भिये नाका. बेन तुका दिसतना
जेजू तुका भोगताना ओय जेजू एक सुरो आसून कोणूच नासतना सुवानी सांडून उदास जाताना कितीच सांसोना जेजू कितीच सांसोना जीसस ये नाका जेजू म्हज्या बाळा जेजू आसाय तूं म्हज्या फळांतळा ओय जेजू ये नाका पातयेतून जेजू बाळा तुजेर पातयेतून जेजू आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा मुखार तूं दुर्द मुसोवा दिता तुका मुसो सांगा या नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांयांतळा ओय जेजू म्हणजे सांगता आसाय जेजू सगळे म्हणजे जिवीत जेजू आज हांव तुका भेटोवन दिता हे दोळावे वावयले जेजू म्हज्या जिविताचे कश्ट एकसूरपण भोगले म्हाका जेजू सलवणी भोगली निराशा भोगली थोडे फाटी रडलो जेजू हांव मस्तपणी कंगाल जालो जेजू म्हाका कोणी मेळ्ळें ना हांव कितें जाता म्हूण जेजू कंगाल जालो पिड्यान पडलो जेजू हांव सलवलो जेजू सलवलो आज जेजू तुजे सरची हांव आयलां आज म्हाका धैर्य भोगता जेजू आज म्हज्या वाट्याक तूं आसाय आज हांव भियोंसना जेजू आज तर हांव तुज्या लागीं येतलो जेजू कोणा लागीं वचना जेजू तूं म्हाका पुरो जेजू ह्या संवसारांत जेजू तुजे शिवाय म्हाका कोणी नाका हांव तुजे लागीं येतलो जेजू म्हजे काळजाची बोगणां तुका सांगतलो म्हजी निराशा तुका सांगतलो म्हजी पिडाशा तुका भेटयतलो म्हज्या घरांतले कस तुका भेटयतलो म्हज्या घरांतले निराशपण तुका भेटयतलो आमच्या घरांतले नाश समाधान तुका भेटयतलो जेजू तूं आसल्यार पुरो जेजू जेजू म्हाका सोडी नाका म्हज्या ताका तर राव जेजू म्हाका गुण कर म्हज्या पिडेतां म्हजें वजन हाडू कर जेजू म्हजी निराशा पयस कर जेजू म्हजी चलवणी कान उडय जेजू म्हजे निराशा काड जेजू म्हज्या काळजांतलो काळो पयस कर जेजू म्हज्या ताका तर राव जेजू तूं म्हाका जाय जेजू आय वॉन्ट यू जीसस I want you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I want you, Jesus. Jesus, just stay with me. I want you, Jesus. I praise you, Jesus. I adore you, Jesus. आमच्या हातोबार सक्कड आमी ह्या घडये जेजूक आमचे कस भेटोवया सक्कड आमी सोम्याची स्तुती करया सक्कड आमी काळजांत जेजूची स्तुती करया ह्या घडये हांव आनी तूं स्तुती करतना सोम्याची सकत आमचेर वाळटली सोम्याचे आमलेक रगत आमचेर वाळटले सक्कड आमचे पिडा गुण जातल्यो आमचे गाय गुण जातले खाळो पयस धरतलो देवतराच्यो शक्ती नाश जातल्यो हर एक बांदपा सुटतले आमी बरें जातले हांव सक्कड आमी हातो बरें स्तुती कर हालेलुया 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 सक्कड फाटल्यान स्तुती करा फाटल्यान स्तुती करा जेजूची स्वाम्याची ताका देंवतली हर एक जेजूच्या पवित्र सगत आमच्या दडलेली आमच्या काळजांत आमच्या कुडींत हर एक कडेन त्या स्वाम्याच्या सक्त्यान आमी सक्कड बांदपा जो सुटका मेळटली जेजू आमकां तुडका दितलो जीसस 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 Jesus, let your power come and teach. Come and heal us, Jesus. Let all the powers of evil die. Die, Jesus. You, Jesus. Heal, Jesus. Touch, Jesus. Touch me. Let all the problems in my life go away. Oh, go away, Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया अर्गां जेजो होगलाप जेजो स्तुति जेजो वंदन जेजो आराधन जेजो हालेलुया 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 सोम्याचो आशीर्वाद घेवया भाव भयणीनो सक्कडांक आमकां जेजून सुटका दिल्या भियेनाकात आसता तुमची वजनां आसता तुमी वावोवची गरज ना कोणा कडेन व्हरची
जेजू कडेन व्हरची. आनी कोणें वजन आसात गे न्ही माथ्यार? आनी कितें भोवन आसात गे? आनी आसात गे? काळजान दवरल्यान गे जेजूक भेटया. सोमी आशिर्वाद दिता. सक्कड तुमच्या बांदपासाचो सुटका दिता. सगळें तो खाण घेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे देवडा सक्रामेंता गीत गावया. सोमेचा आशिर्वाद घे. नित्या बोडा सक्रामेंता सष्टानमान करूया. पूर्विल्या त्या रूपापोला नव्यो प्रीती आदार्या. सर्वोन्वेच्या मस्तत्विश्व्या मावार्ताचे मोडया. सशे बापा तशे सुता उल्हासानी स्तुतीचा. उद्भी महिमा ससा ससा एका तळ्यात सिधा. तुका धोकायच्या स्पिरिता समसमी आवडता. प्रार्थुया. येसू म्या जेजू क्रिस्ता, ह्या वेळची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास ते आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणीचो फळ आमचे सदांच आमी भोगी सारको. तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मेस्ताराक आमी मान करूंक आमकां तें फावो कर. जो जेतान राज करताय सस्नाच्या सस्नाक. नमस्कार करूया. या नमस्कार करूया. या नमस्कार करूया. Bartelhão sumia, tuca del mastelhão mania, mai manduci decli, orti dăia bogli, calzantaun hât candita, tuca na bartelhão sumia, tuca del mastelhão mania. आतां जेजू संगीत भेटे तावी बली मांडून घे मन परता. आतां जेजू संगीत भेटे तावी बली मांडून घे मन परता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्ताते मोगाच्या बाबा बहिणीनो, हे दळस जेजूचे बेसांव आमी जोन घेतला. समार बरेपण ताणें आमकां केलां. जायते रात घेवन ताच्या पांयां तळी आमी आयल्या. आमचें वजन ताणें हळू केलां. या तुमी समेस कश्टतलें वजन वयतलें न्हू, हांव तुमकां आयुश्य दितलो म्हूण जेजून सांगलें. माथ्या बसवांचेल ते 11 किप्पातेंटान. आनी तेच आमचें सर वजन, आमचे पिडा शिडा, आमची खंत बेजाराय कुटमांतलें
आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांतले समस्ये, आमच्या भाव भयणीची समस्ये, सर रितीची पिडा शिडा, मोतयेंतले कुटुंबांतलें नासमाधान सगळें आमी जेजूक भेटून दिलां. आनी ह्या सर्वा पासत उपकारी मनान हे अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर आसा. जेजू आमकां तसो दैवीक सांगात दिता. हाच्या सुवार्थेन जेजू आमकां कळयता जेजू देवाचो पूत तरी तो मागण्यांत देवा सरशी येता. आनी आमी देवाची भुरगीं देखून जेजू भाशेन आमी सोम्याच्या सांगातपणांत रावच जाय. ताच्या सांगाता वेळ आमी करचे जाय. ताची कृपा आमी जोडी जाय. ताचे बेसांव आमच्या जिवितांत आमी जोडगे जाय. आनी त्या नंतर ताचे बेसांव घेतलेले आमी पयलीं हाच्या सेवेक लाग जाय म्हणून जेजू देव खुशी व्हरता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमची सर्व गरजो, आमची सर्व विनवण्यो, आमची सर ते साबां सोम्याच्या पांयां तळें आमी भेटोवन दिवया आनी अर्गां बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतें करया. आमी आदारिल्ल्या सर सुकेंक पातकां पश्चाताप पावून देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षांनी मागून सांगता आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच अंकवार मरये आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातेकारांत मन प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बाबार्थ्याचो उजवाड आनी आत्म्याचो गोळी तुज्या शिड्यांक उतरान सरोंक आनी देखीन सोलोंक भाग्यवंत जो हांव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें फावो केलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सांग पावलून कोलसगरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सोवे जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां ताचेर रोंबोंक दवरा. तुमचे जिवीत तांचेर बांदून हाडा. बाबार्थांत तीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडोवन हाडलेले शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणीय तुमकां बुलयनाशें सत्राय करा. हें सगळें पृथ्वेच्या मूळ तत्वांतावन उपजता, शिवाय क्रिस्तांतावन आरंभ घेना. कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता शाश्वत तरान बिडार करता.
ताचेच उद्देशी जिविताचे संपूर्णतेक तुमी पावल्यात. तोच सर्व अधिकाराचे आनी पदवेचे मस्तक. क्रिस्तातय तुमकां सुनत केल्यान, पूण ती मनशाच्या हातांनी केल्ली सुनत न्हय, बगर तुमचे पातकी कूड तुमचे तावन कातन उडयल्या ती क्रिस्ताची सुनत. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ता सांगता तुमकां निकेपिल्ल्यान मात्र न्हय, ताची सवय तुमकां जिवंती उठयतल्यान. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयलेल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचे थंय हें सगळें घडलां. एक काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुमी मेल्ल्यात आनी सुनत करूंक नातलेले कुडीन जिवन आसल्यात, तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली. सर्व आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्ल्यात. कायद्या सरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणें पुसून काडले आनी ते कुर्सार किडोवन नाश केले. अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक ताणें पाडाव केले आनी आपल्या जैताच्या परगट परिवारांत ताणें ताका कैदी वेशेक केले. देवाचे उतर हें. श्लोक. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. हांव तुका महिमा दिता देवा म्हज्या राया. सदांकाल तुजें नांव हांव वाकणटां. दिसान दीस तुका हांव दिनवासतां आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करता. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुलदार, सोसणीकायेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपल्या रसने थंय कनवळायेन भरलोलो. सर्वेस्पोरा तुवें रसलाय ते सगळें तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिनवासतले. तुजे राजवडकायेची महिमा वाकणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. तुमकां वेसून काडल्यान मुंता सोमी. तुमी भायसून बसून बाळटा तसलें पण दिवच्या हांवें तुमकां नेमल्या. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करचिलें. दीस उजवाडतसय आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांच्या मदल्या 12 जाणांक वेंचून काडन तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जण हे सिमाव, जाका ताणें पेद्रो म्हणून नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जोआव, फिलीप आनी बार्थोलोमेव, मातेव आनी थोमास, अल्फावचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमाव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत
विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगर देंवन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जोमो ताचे बोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन जेरुसालेम शहरांतावन आनी दर्या किनारेच्या तीर आनी सिदोन शहरांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकांजोमय थंय आसलो. ताची शिकोवन आयकोंक आनी आपआपले पिडे शिड्यांतली गूण जावंक जाय म्हणून थंय ती आयिल्ली. देवसाराचे उपाद्र बगतालीं तीं थंय येवन बरी जातालीं. जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरन सोमेस्तांक गूण करताली. देखून तो लोकांजोमो ताका आपडोंक म्हूण ओरडतालो. देवाचे उतर हे क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, सबार उबार जाग्याक गेल्लो अणभव आमकां आसा. कांय गुडे दोंगर सोडलेलो अणभव आमकां आसा. गडाय पत्राक कांय थोडी गेल्ली ती जावंकी पुरो. आमच्या बेलतांगडे थंयसर चुरमुकार जमालाबाद कोटे म्हणटा आमी. थंयसर गडाय फातर आसा, व्हडलो आसा. आनी थंयसर सबार मेटां सोडून वचत जाय. थोडे कडेन रुंद मेटां, थोडे कडेन बारीक अशीर. पूण थंयसर वयर गेल्ल्या उपरांत एक दुसरोच संवसार. थंयसर वयर गेल्ल्या उपरांत मस्त संतोश जाता. एक पटी हांव गुडो सोडलो न्ही, वो पर्वत हांव सोडलो. देखून भोंवती पळयत आसतना ल्हान ल्हान घरां, सोबीत प्रकृती पुरा पळयत आसतना ददस्काय बगता. तो फातर न्हय तरी कांय थोडे ल्हान तरी गुडे सोडलो तो अणभव तुमकां आसतलो, खंडीत आसतलो. एक फावटी एक पंगड अशेंच एक दोंगर सोडोंक, एक पर्वत सोडोंक चिंतात. आनी तांकां दिल्ल्या मार्गदर्शना प्रमाणे तुमकां कितें जाय त्या पयना वेळार तुमकां जाय जाल्ल्यो वस्तू हाडयेत. थोड्यांनी बॅगां, व्हडलीं व्हडलीं बॅगां काण घेवन तातूंत मस्त वस्त्र घाले. कांय बदलूची गरज पडटली देखून मस्त वस्त्रां घालीं. आनी कांय थोड्यांनी चिंतलें आमकां वाटेर भूक लागतली देखून मस्त तातूंत खावंक चेपलें. आनी थोड्यांनी चिंतलें पर्वताक आमी सोडून येचें, खाली पिकनीक न्ही, सगळ्यांनी सांगात वचचें, जॉली जाता, गम्मा जाता. देखून थोड्यांनी टॅब, एक मोबायल पावना, व्हडली तोडप्या ती मोबायलां, टॅब आनी पुरा काडून गेलें. थोड्यांनी इल्लेशें शुटींग करीत वयर येता आसतना सोबीत संवसार पळोवंक आसा देखून कांय इल्लेशें थोड्यांनी कॅमेरांनी पुरा काडून गेलें. अशें व्हडले साहित्यानी पुरा काडून गेलीं. तांचें वजेंत चड जालें. कितें ओड उमेदीन तांणी थंयसर त्या पर्वताचेर सोडोवंक प्रयत्न केलें. पूण चडटा आसतना तांचें वजें तें कश्टाचें जालें. तांकां सोडोवंक जावना. अर्द्या वाटेर गेलीं. थोड्यांनी चिंतलें जालें, म्हाका पुरो जालें, म्हजें मुक्त जालें आनी हांवें पाटयेचें म्हूण चिंतलें. पूण कांय थोड्यांनी आमी अर्द्या वाटेर आमी हांगासर रायल्या आनी कितें अर्दी वाट आमी चडत जाय म्हूण तांणी चिंतलें. कश्टांनी तीं गेलीं पूण तरी कितें जावना. तांणी चिंतलें उपरांत हें आमच्या पाठीर आसलें वचें आमकां आनी चड अस्कत करता. देखून थोड्यांनी आपणा लागीं आसल्ल्यो वस्तू इल्लेशें उणें केलें आनी तांकां सोडोवंक सलीस जालें. आनी जी कोण आपणा लागीं आसल्ल्यो त्यो जडायाच्यो वस्तू, नाकारी वस्तू, सडीत आसले वस्तूर आनी कितें सगळें तांणी पयस दवरलें, उडयलें. तवळ तांकां वयर तुदयेर वचून पावता आसतना संतोश जालो. जें कितें आमी चिंतलें तें आयच्या दिसा आमी अणभव केलें. सगळो
बोवार थंयसर पळयत आसतना उठते दादोसकाय संतोश तांकां बगलो. वय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज जेजू दोंगरार सोडलो. देवाचे उतार म्हणटा, एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो. गुडो दोंगर आमी मात्र सोडले न्ही, जेजूय दोंगर सोडला. आनी जेजू कित्या खातीर तो दोंगर सोडलो? कित्या खातीर? आमी सगळी सांगत आसतना एक पिकनीक मजा जाता, गम्मत जाता म्हणून गम्मत हे खातीर तो दोंगर आमी कांय थोडे पटीन सोडूंक पुरो. आनी थंयसर वेता आसतना सगळो संवसार आमकां दिसता, दादोसकाय आमी बगता. आनी जेजूय दोंगर सोडलो गम्मत करूंक न्हय. जेजू दोंगर सोडलो. देवाचे उतर म्हणटा, मागणें करूंक म्हणून जेजू एक दीस तो दोंगरार सोडलो. आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करचेलें. जेजू दोंगर सोडलो उद्देश थंयसर देवा बापा लागीं मागणें करूंक, ताच्या सांगतपणांत वेळ करचो. आमी दिसपडटें दोंगर सोडूंक जाय. आनी तो दोंगर सोडचे जाल्यार आमी आमच्या लागीं आसलें तें जडाचें वजें जें कितें आमकां दोंगर सोडूंक अडखळ जाता, जडाचें म्हण कितें आसा तें सगळें आमी सांडूंक आसा, पयस उडोवंक आसा. आनी तो वळ आमी तो दोंगर आत्मीक दोंगर सोडूंक आमकां साध्य जाता. आमी हर एकल्यांनी जेजू सोडले बरें त्या दोंगरार सोडूंक जाय. सोम्याचो सांगात बगूंक, देवा लागीं वेळ करसूंक थोडो वेळ म्हणून न्हय. जेजून देवाचो पूत तरी सगळी रात ताणें थंयसर देवा लागीं मागणें करूंक थंयसर तो दोंगर सोडलो. जशें आमी दोंगरार सोडटा आसतना भोंवती थंयसर आसलो तो सुवात आमी पळयता, भोंवतीचो प्रदेश आमी पळयता. आनी सगळें आमच्या दोळ्यांक तें आकर्शीत दिसता. कितलें सोबीत दिसता, कितली दादोसकाय आमकां बगता. सगळें स्पश्ट दिसता. तग सुवातेर रावले जाल्यार भोंवतणी बिल्डिंगां, रूख झाडां सगळीं आमकां अडखळ नेंगी, एकामेकाक पळोवंक जायना. पूण उबार सुवातेक आमी वता आसतना सगळें स्पश्ट दिसता. आमी सोम्याचो दोंगर आमी सोडूंक जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणीनो सगळें स्पश्ट दिसता. देवाच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक शकता. देवाची खुशी आमी जाणा जावंक शकता. आनी हो पवित्र दोंगर जेजून सोडले बरी आमी हर एकल्यांनी दिसपडटें आमी सोडूंक जाय. तवळ देवाच्या दृश्टेन कितें आसा तशें आमी पळोवंक शकता. देवाच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक शकता. आमी घेवचे हर एक निर्धार ते देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी घेवंक शकता. आमी करचें हर एक काम ते देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी करूंक शकता. पूण आमी हर एकल्यांनी सुरवेर सांगलें बरें, आमचें तें आसलें तें वचें, आमचें तें आसलें नासमाधान, आमचें तें आसलें बेजाराय, आमचें तें आसलो मनस्ताप, आमचें तें आसलें पाताक सगळें आमी हांगासरस सोडूंक जाय. आनी ह्या संवसारांत जावन मेकळें जावन आमी त्या दोंगराक आमी सोडूंक जाय. संवसार आमी सोडून देवा संगी आमी वचूंक जाय. निमाणे घडये न्ही, मरणा वेळार न्ही, जिविताच्या हर घडये थोडो वेळ आमी देवाक दिवंक जाय. सगळी राटावळ आमी पयस दवरूंक जाय. आनी खंडी जावन आयच्या दिसा तुमी सगळी कंत, तुमची कंत बेजाराय, तुमची राटावळ, दुसरें फंक्शन कितें आसा आनी कितें संभ्रम आसा आनी कितें लौकीक संवसारांत कितें गम्मत करयेत सगळें तुमी कुशीक दवरून आज ह्याच उद्देशान हांगासर आयल्यात. देवाच्या दृश्टेन कितें बरें दिसता तें करूंक तुमी हांगासर आयल्यात. आनी जेजू थंयसर आपोस्तलांक विसच्या पयलें तो मागण्या थंयसर वेळ करचेता. आनी थंयसर मागणें करून देवाचो सांगात बगयल्या उपरांत, देवाची खुशी जाणा जाल्ल्या उपरांत जेजू थंयसर रावता. जेजू दोंगरारच रावता. कितें म्हणटात?
उपरांत म्हणटा जेजू तांचे सांगाता दोंगर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. जेजू दोंगरार सोडून गेलो. थंयसर देवा बापाचो अनुभव जोडलो. देवा बापाच्या दोळ्यांनी कितें आसा तें ताणें पळयलें. देवाची खुशी जाणा जालो. देवाची खुशी जाणा जाल्ल्या उपरांत त्या दोंगरार रावून बगार दोंगर देंवून सकयल आयलो. एक मैदान सुवातेर रावलो. फकत मागण्या मुखांतर आमचें जिवीत तें संपना. आमचें मिसांव संपना. दोंगरार येवन देवाचो अनुभव केल्ल्या उपरांत देवाची खुशी जाणा जाल्ल्या उपरांत देवाच्या दोळ्यांनी आमची खुशी कितें तें आसा समजून घेतल्या उपरांत जेजू कशें थंयसर दोंगर देंवून परत सकयल आयलो की तशें आमी सकयल येवंक आसा. सकयल कित्याक देवाची कृपा जोडल्या उपरांत आमी हर एकल्यांनी देवाची खुशी जारी करूंक आसा. जेजू दोंगर देंवून आयिल्ल्या उपरांत थंयसर आसलेल्या समेस्त पिडेस्तांक ताणें बरें केलें. तांकां गूण केलें. देवसाराच्या उपाद्र भक्तेल्यांक तांकां थंयसर बरीं केलीं. आमी आमचें जिवीत मागण्या वरवीं संपना. पूण त्या नंतर आमी करच्या सेवे मुखांतर माया मोगाच्या जिविता मुखांतर तें आमचें पयन संपता. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो देवाक अनुभव करूंक ह्या पवित्र थळार ह्या पवित्र दोंगरार आमी आसा. ताची खुशी कितें दिसपडतें आमी समजूंक जाय. आमच्या मागण्या वेळार तें आमी जाणा जावंक जाय. आमी हर एक निर्धार घेता आसतना आमी खंयचेंय काम करता आसतना या आमच्या कुटुंबांनी बरें फाल्यां जाता आसतना आमच्या भुरग्यांक बरी सैरीक जाता आसतना आमी घर बांदता आसतना कितेंय जावं कितेंय आमी करता जाल्यार पयलें आमी देवासोशी येवंक जाय. ताची खुशी आमी जाणा जावंक जाय. थोडो वेळ आमी ताच्या सांगाता मागण्या करसूंक जाय. जेजू देवाचो पूत तरी सगळी रात ताणें थंयसर मागण्यान करशिल्ली. शिसांक विंचून काडच्या पयलें सगळी रात ताणें थंयसर मागण्यान ताणें करशिल्ली. आमी हर एकल्यांनी मनशांनी आमी हर एकल्यांनी देवा सांगाता थोडो वेळ करसूंक बरो निर्धार आमी घेवंक जाय. देवाच्या दोळ्यांनी कितें आसा तें आमी पळोवंक जाय. ताची खुशी आमी जाणा जावंक जाय आनी ताच्या खुशे प्रमाणे आमी जियोंक जाय. आनी तिसऱ्यान मागणें केल्ल्या उपरांत आमी येवन एकामेकाच्या सेवेक आमी लागूंक जाय. एकामेका बरो संबंद बांदून हाडूंक आमी हर एकल्यांनी बेसाडूंक जाय. सर्गा सोडून गेल्लो जेजू दोंगरार सोडलेलो जेजू परत देवा सांगाता थोडो वेळ करसून सकयल येवन सगळ्यांक बरें करता. आमी देवाचो सांगात बगलेली दिसपडते एकामेकाच्या गरजांक आमी पावया आनी सडीत रितीन जेजूचे आशिर्वाद जोडच्याक त्यास जेजू लागीं आमी मागया. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंतुच्या वगडा साक वो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता.
आनी तुज्या मुखासर पडून तुका उलो मारता हांव. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मुखान जिवन ससनाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बाबा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगळी संसार भरला तुज्या वैभवांत. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा, कुरोस तुम पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पथकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good purgatuya. Sumyan Jesu tujhe maran ami samaramta. Tujhe puna jivan pon आमी परगडता. तुझ्या येण्या
सोम्या जेजू आमी अक्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उडास कर. लियो आमचे भगेवन बापा पिठो पॉल आमचे गोवळे बापा आनी सगळे याद की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवन पुनस बरबस दवर मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इस्तगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत कामळ पडूंक फावो कर. हांव सुमेस्त तुजी दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमोरये देवाची माये सांगाती बागेवन जुजे ती सपती बागेवन तूं धर्म दोता बागेवन तूं हांव पावल दुसरो आनी सर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले विज्ञान वरांतले पिड्याशिड्यांतलें तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त समाधान बरी भलायकी संतोष एकवट तूं आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडे रगत शांती सेवतल्या ससनाची जिवीत म्हणून सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ते आमचे जडतीन ह्या सडेन जावं पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्या तशीच कुडीक भलायकेन वकात दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
काळजान म्हज्या जिवीत कुंवरा कुरपे सागरा वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सगीराया दुर्बळ्या काळजान म्हज्या पातकांच्या पासांतलो म्हाका राखताय प्रकाशीत सूर्यो तूं उसवाड फांगताय शिवेक मोचे नंदन करताय जिवीत कुंवरा कुरपे सागरा वंदन ये क्रिस्ता दुर्बळ्या काळजान म्हज्या बोरो गवळी तूं शेळयांक राखताय पांचव्या सोरोवाक व्हरून पायताय जिवेता जर तूं तान बागयताय सर्गीच्या सुखाक व्हरून पायताय जिवेता कुंवरा कुरपे सागरा वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजान म्हज्या प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भाग्यवंत जुआं पाल दुसऱ्यान तुजी आनी तुज्या पवित्र सभेचे विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सासणेक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या संगाता सासणाचे सूख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
वंजुवा हांव दुसऱ्या वंदिता सरभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या पोरण्या गवळ्या देवीक मोक्षी कर तूं आमकां मागी वंजुवा हांव दुसऱ्या वंदिता सरभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या पोरण्या गवळ्या देवीक मोक्षी कर तूं आमकां दैवीक आंखूड आमकां उगडली सडवणेची महिमा शिकयली तुझा सोडून जियेक जिविता तिनक तुझ्या दिली वर्णयता मागी वंजुवा हांव दुसऱ्या निताम सरभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या पोरण्या गवळ्या दैवीक मोक्षी कर तूं आमकां प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बागेवन जुआंपाल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हणून जेजून कुर्सातांव दिल्ल्या बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पळयल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बुकसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन देखून बसया भाग्यवंत जुआंपाल दुसऱ्या मुखांत्र देवान जायते उपकार आमकां केल्यात ते सगळे आमी उडासा काडया एकल्याक नव्यानाक मिसाक हांगासर येवंक नवें करूंक आराधन करूंक फावो केल्ल्या पासून अर्गां दिता एकल्याच्या हाता पांयांक बरी भलायकी आसून कामाच्या राटावळी मदें मिसाक येवंक फावो केल्ल्या पासून ह्या पुनशेताक येवंक फावो केल्ल्या पासून अर्गां दिता वायटा विज्ञान वरांता पिडा शिडा तावन राखल्या पासून अर्गां दिता ह्या पटीचो कृशी बऱ्या रितीन जावन रांदवय बरी मेळ्ळ्या पासून अर्गां दितात एकल्या माडयांक थोडो रोग आयल्यार वखद दिल्ले वरवीं हे माडयांचो रोग उणें जावन बरें फळ लाभला ह्या पासून अर्गां दितात एका कुटुंबांत वाड्यांत वायट शक्तीचो प्रभाव उणें जाल्ल्या पासून एकले अर्गां दितात दुयेक नातरांक बरी भलायक मेळिल्ल्या पासून एक व्यक्ती अर्गां दिता पांयाच्या गांठीची दूख उणें जाल्ल्या पासून एकलो अर्गां दिता माडयांचो रोग उणें जाल्ल्या पासून एकले अर्गां दितात कुटुंबांत सबार उपकार फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दितात हे आमच्या भाव भयणीक आनी तशें आमकांय जायतें बरेंपण भाग्यवंत जुआंपाल दुसऱ्या मुखांत्र देवान आमकां केल्या सर्वच आमी उडास काडया ह्याचे दिसा आमी पयलीं करता आसतना आमकां शाबीत राखला सांबाळला सर अवघडांत ताणें आमकां सुरक्षीत राखला जायते उपकार ताणें आमकां केल्यात आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण जालां आनी ह्या सर्व वेळार ताणें आमकां राखला सांबाळला आमच्या मोतीक समाधान दिलां कुटुंबांत एकवट दिला आमच्या भावा भयणी राखला आमच्या गांवांत अशें परगांवांत आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक ताणें बऱ्यापणान भरला बरें काम दिलां दिसपट्टो ग्रास ताणें आमकां उदाकसून दिला आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत ताणें दिल्या बऱ्या वाटेन ताणें चलोवन व्हेलां सर्व ह्या संवसारांतल्या अस्कतकाय मदें ताणें आमकां निवारला संवसारीक कुशालाय फाटल्यान वचूंक ताणें सोडूंक ना पगार सर्गींच्या संगतीचेर गामान दवरूंक आमची मोत ताणें उजवाडयल्या आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जनांक बरी मोत ताणें दिल्या बऱ्या वाटेन सोमको ताणें आदार दिला ह्या सर्वा पासून ताचो उपकार बावडया अर्गां तुका सोम्या जेजू होगडाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू
आराधन तुका सुम्या जेजू होगोळ सितांव तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 उबे रावया प्रार्थुया बोका कुळदारा बापा बागेवन जू आपाल दुसऱ्याचे देणी आपासोत आनी ताच्या मिनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारांनी बऱ्यापणा पासोत आमी तुका अर्गां दिताव तुजी दैवीक काकूळ तूं आमी वर्णिताव ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मोग आनी ताची गूण कशी सगळत आमकां तुवें फावो केल्यात आमी तुका दिनवासताव ताचे बरी बागेवनपणान वाडून क्रिस्ता साक्षान जियोनच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बागेवंत जो हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे बागेवंत जो हांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संतान तुज्या जिवितान परसळ्ळी देवाचे तुजो विश्वास पर्यंत सांबाळ्ळो आनी तुज्या उतरान आनी देखील तो सर्वांक आदर्श जालो आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मागोराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येताव क्रिस्ता सारकी जिणेची आमकां कुमाव कर तुजी बागेवंतचिनी आमच्या जिविता प्रेरण जावं आमी सदांच कुरसायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन देखून बसया सर आमच्यो गरजो ते सावा आमच्या भाव भयणीच्यो सर विनवण्यो बागेवंत जो आंबाल दुसऱ्या मुखार देवा बापाक आमी भेटोवन दिवया एकल्या कुडीची भलायकी संपूर्ण रितीन मेळच्या पासत एकल्या फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोंक एकल्याक दुबयंत काम करच्या चलयाक वेळार सांबाळ मेळोवंक दोगां जाणां पांयाच्या गांठीची दूख संपून गूण जावं माडयांचो रोग संपूर्ण तरान उणो जावंक मागोवंक एकल्या विनंती केल्या एकल्याक इन्वेस्ट केल्ले पयशे बऱ्या रितीन पाटी मेळोवंक राग मोसोर हगय द्वेश सोन माया मुगान जियोंक एकल्या मागोवंक विनंती केल्या खोट्या सक्तीक आराधन करिनासतना एका निजा देवाक आराधन करूंक कृपा मागल्या पपळांक रांदवई पिडाय नासतना सर्व पिडेशिणेंतल्या राखूंक बरें फळ लाभोवंक मागोवंक विनंती केल्या तेगा जाणांनी कुटुंबांत शांती समाधान बरी भलायकी मेळच्याक मागोवंक विनंती केल्या एकल्यान 2 वर्साच्या भुरग्याक बरी भलायकी मागोवंक विनंती केल्या एकल्या सरकारी काम मेळोवंक एकल्यान पवित्रपणान जियोंक एका ल्हान भुरग्याच्या मेंदवान शिरांचे तोंदरे आसात ते संपूर्ण रितीन बरें जावच्याक बरी भलायकी मेळच्या मागोवंक विनंती केल्या 10व्या क्लासच्या भुरग्याक शिकोवंक बरें करून शिकोवंक जानवाय मेळच्याक आनी पुरुशेंत बरें फलितांश मेळच्या मागोवंक विनंती केल्या एकल्याक आयच्या दिसा एका भावाचे ओपन हार्ट सर्जरी आसा ते बऱ्या रितीन जावच्याक संपूर्ण भलायकी पाटी मेळच्या पासत मागोवंक विनंती केल्या एकल्याक दुबयंत काम मेळच्याक मागोवंक विनंती केल्या एका जोड्याक भुरग्याचे देणे फावो जावच्या मागोवंक विनंती केल्या एका भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवच्याक एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक एकल्या परगवतान गांवाक येवच्याक ताच्या पयन शाबितायन जावच्याक मागोवंक विनंती केल्या एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक एकल्यान एग्रीगोल्डांतले पयशे ताका पाटी मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या सैरीक जाल्ल्या चलयेन लग्नाची वेत बेगीन जोन एकाच गांवांत संगाता जियो मागोवंक विनंती केल्या 10 वर्सांतल्यान आसतले घराची केस सतानितीन बेगीन सित्याद जावंक मागोवंक एकल्या विनंती केल्या एकल्याक रातीची सारकी न्हीद पडना बरी न्हीद पडोवंक एकल्याचे हाताचे MRI रिपोर्ट बरें मेळोवंक एका भुरग्याचे लुपस पिडा गूण जावंक एका भुरग्याची विजा बेगीनच मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या 6 जाणांनी आमचे लागीं मागोवंक वैयक्तीक रितीन मागोवंक विनंती केल्ली आसा
दुबईंत एकल्या व्यक्तीक ताका थंयसर पिडा आयल्या, कठीण कश्ट जाता तो, ताका एका रितीचें स्ट्रोक जाला, तातूंत संपूर्ण रितीन ताका सुटका मेळोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या. साबार जाणांनी थंयसर काम सोदून गेल्ल्या. एका चलये, जेनिफर म्हणल्यार चलयेक थंयसर काम मेळच्या पासून ग्रेशन म्हणल्यार एका व्यक्तीक ताच्या हांगासर गांवांत येता आसतना सर समस्या जाल्ले, सर समस्या जावन परिहार जावन ताणें बेगीन सुपरगांव वचून कामाक लागच्याक. सुनील म्हणल्यार एका चलयाक ताका बरी जिनियस संगतीन लागून कुटुंबा जिवीत ताणें सारच्याक, कुटुंबांतल्या प्रायस्त आवयक बरी भलायकी मेळच्याक आनी साबार जाणांनी मागोवंक विनंती केल्या. साबार आमी गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या. साबार जाणांनी आमचे लागीं मागोवंक विचारला आनी साबार जाणां आमी मागता बसयला. ज्या कोण आमच्या मागण्याची गरज आसा तांचो हर एकल्याचो उडास काण तांच्या गरजा पासत आमी मागया. उबे रावया. तूं आमकां पाव, येवकारिस्तसो आमकां खरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवन आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्ता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकानू आमकां फावो जाव. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जाव, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पथकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाची माये, आमच्या बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार आनी रचलो सर्ग आनी संवसार, सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक, कश्टांत, दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जोआंव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिनिया मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुजे परचेन बगूंक आनी भावार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय, आमची पिडा गूण कर, आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतल्या, वेगनांतल्या आनी अणवारांतल्या आमकां निवार. आमच्यो सर्व विनवण्यो तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. भाग्यवंत जोआंव पावल दुसऱ्याच्या नव्याण्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तो सुदैव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दीव. भाग्यवंत जोआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. मोगाचनो आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधन कर. मेसेजा बलिदान भेटून नवेनांत वांटेले जाल्ल्या तुमचो एकला उपकार आमी बाळटा. एकामेका खातीर आमी मागला आनी आयच्या दिसा आराधन चलोवन व्हेल्ल्या आमच्या विगार बापाक फादर एंड्रोकी म्हजे तर्फेन तुमच्या समेस्ताच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा मुर्दम दिल्ल्यांची नांवां हांव वाचून सांगता. विगार बापा थावन मुर्दमाचे वाद तुमी स्विकार करची. एलियास डिसोजा, लोड्स वाडो. आयच्या दिसा आयल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक आदार दिल्ले आसात. सुनील क्रास्त आनी कुटाम कुवेट तांच्या घरच्यांनी येवचें, मुर्दमाची वास स्विकार करची.
एलियास डिसोजा लोट्स वाडो, विक्टोरिया नोरोन्ना बाळोजीचो वाडो, फ्रेडरिक मारिया डिसोजा आनी कुटाम पंपय पयलो वाडो, मायकल हिल्डा फ्रांसमार सांजू आपाल दुसरो वाडो, अविनाश मोंतेरो आनी कुटाम सालोरेस पयलो वाडो, फियोना तावरो नित्यादर वाडो, पुनशेताक डोनेशन दिल्ली ब्लायंड प्राद्या लोबो पेरमुदे 1000, एंटनी जेरोम डिसोजा भाग्यवंत कुर्सावाडो. मुर्दमाची वाद स्वीकार केल्या हर एकल्याचो मुर्दमाची वाद दिल्या विकार बापांचोय उपकार बावडता. उबे रावया. भोवमोगळा सर्गींच्या बापा, आज आमी तुका अर्घ दिता ह्या पुनशेतां हांगासर येवन आमकां तुज्या दैवीक सक्तेन तुवें भरलें, तुज्या पवित्र कुडी रक्तान आमकां तुवें दादोशी केलें आनी आमकां नव्या जिवान तुवें भरलें. ह्या मारी पात आज हांगासर पाटी वेताना कोडी आत्माची भलायकी आनी मोतीक संतोश आनी समाधान आनी तुजे दैवीक कृपेन आमकां भरल्या पासून अर्घ दिता आसतना आतां आमी जेवंक वेचें तें जेवण आमच्या कुडीक काण जावन आसचें तें आज आशिर्वादीत कर. हें जेवण आनी तशेंच जेवण तयार केल्ल्यांचेर, हें जेवण दान दिल्ल्यांचेर, सरदानीचेर तुजें दैवीक बेस हांव तूं घाल. आनी आज आमी तें जेवता आसतना उपकारी मनान जेवन आयच्या दिसा कोणाक भुकेल्ल्यान जेवण आज लाभोंक ना, कश्टांनी आसात तांचोय उडास काण तांकां दीस परतो ग्रास दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारे पात. आमेन. Sandan moksevatu zaparzal Atlauda Krista sotum bolvo Povi sabeso rai kubar Agevon zuvam paudusro Raji Sandan moksevatu zaparzal Atlauda Krista sotum bolvo Povi sabeso rai kubar Agevon zuvam paudusro Naman naman tuka Naman naman tuka Deivig bhakta Amcha santa Shanti jaguvara Naman naman tuka
भोगता आमच्या सता शांतीच्या गोबरा मुखार पुत्रा सोवे अवखार बरे आशीर्वाद देवा आमकां भगवान सुवाम पावल दुसऱ्या भगवान कुसचे गुरुवेन आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे